नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आजच्या सकाळच्यो खबरो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो हेडलायन्स. अमेरिकेच्या सिनेटात 100% टॅरिफ वाडोवपाचे विधेयक 88 आड 11 मतांनी जाले मंजूर. भारतासयत चीन, स्लोवाकिया, हंगेरी आनी अझरबैजान देशांतय टॅरिफ जातलो लागू. गोय विधानसभेत एसटीक आरक्षण दिवपी गोय विधानसभा अनुसूचित जमाती प्रतिनिधित्व कायदो 2025च्या अधिसुचोवणेक मुख्यमंत्र्यान दिलो येवकार. एसटी फुडाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्याची घेतली भेट. एसटी आरक्षणाची अधिसुचोवणी जाल्या उपरांत गोयच्या राजकारणात नवे समीकरण जावपाक लागला तयार. राखीव मतदारसंघाचेर आसतलो पक्षाक तेंको, सांगता एल्टन आनी सुभाष. खरेच काँग्रेसीक आपा वांगडा जाय युती? अरविंद केजरीवालान उपरासलो प्रश्न. ज्या पक्षा वांगडा आपाची युती जातली त्याच पक्षाक लोकांनी करचे मतदान, केजरीवालाचे आव्हान. तरुण तेजपाल प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयान दिल्ल्या निकालाक मुख्यमंत्र्यान दिलो येवकार. हो निकाल म्हणल्यार सत्याचे जैत, मुख्यमंत्र्याची प्रतिक्रिया. आनी 70 तोणीर काजरेदाट गावात कॉलेजीच्या तरणाट्याक बुडून आयले मरण. पोलीस करतात फुडलो तपास. आता खबरो विस्तारान. गोय विधानसभेत एसटीक आरक्षण दिवपी गोय विधानसभा अनुसूचित जमाती प्रतिनिधित्व कायदो 2025ची अधिसुचोवणी जारी जाल्या. बिरेस्तारा 6 ऑगस्ट सावन हो कायदो लागू जाल्ल्याचे स्पष्ट केला. गोय विधानसभेत एसटी खातीर मतदारसंघ आरक्षीत दवरपाचो मार्ग आता मेकळो जाला. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंता सयत हेड फुडाऱ्यांनी अधिसुचोवणेक येवकार दिला. पळयात. राज्यातल्या गावडा, कुणबी आनी वेळीप ह्या आदिवासी समाजाक विधानसभेत राजकीय आरक्षण दिवपी कायदो लागू करपी अधिसुचोवणी केंद्रीय विधी आनी न्याय मंत्रालयान जारी केल्या. हाका लागून आदिवासीं खातीर विधानसभा मतदारसंघ आरक्षीत करपाचो भारतीय वेंचणूक आयोगाचो मार्ग मेकळो जाला. गोय विधानसभेत अनुसूचित जमातीक आरक्षण दिवपी गोय विधानसभा अनुसूचित जमाती प्रतिनिधित्व कायदो 2025ची अधिसुचोवणी जारी जाल्या. आश्वासना प्रमाण केंद्र सरकारान एसटी आरक्षण कायद्याची अधिसुचोवणी जारी केल्ल्यान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान हे अधिसुचोवणेक येवकार दिला. तशेंच मुख्यमंत्र्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी गृहमंत्री अमित शाह हांचे उपकार मानल्यात. आता विधानसभेत एसटी खातीर मतदारसंघ आरक्षीत करप शक्य जातले अशें मुख्यमंत्र्याचे म्हणणे. एसटी रिजर्वेशन हे विधानसभेत पास जाल्ले, लोकसभेत पास जाल्ले आनी एसटी रिजर्वेशन मेळचे म्हणून गोंय सरकारचो म्हाजो प्रयत्न आशिल्लो. हांवें एक्सपडायट करपा खातीर जायते फावटी हांवें मिटिंग्सूय घेतलेल्यो. विरोधन त्या सांगल्याच्या प्रमाणे हांवें म्हणटलें की ह्या दिसांनी केन्ना तरी एसटी रिजर्वेशन येतलें. सो ऑलरेडी सर्क्युलर जो आहा पयलो नोटिफिकेशन, हे नोटिफिकेशन काल रिलीज जालें 6 ऑगस्टांतल्यान. हे प्रोसेस फुडलो जो आहा तो सुरू जालो. एसटी रिजर्वेशन लागतलें. मजगती एसटी आरक्षणाविशीं राज्यातल्या एसटी फुडाऱ्यांनी मुख्यमंत्री सावंताची भेट घेतली. काणकोणचे आमदार आनी मंत्री रमेश तवडकार हांणी ह्या अधिसुचोवणेक येवकार दिला. फुडल्या 2 म्हयन्यांत आरक्षणाची प्रक्रिया पुराय जातली अशें तांचें म्हणणे. उटाचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप तशेंच हेर एसटी फुडाऱ्यांनी ह्या अधिसुचोवणेक येवकार दिला. बरीचशीच वर्सां म्हणजे एक पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचो डिमांड आमचो पेंडींग आशिल्लो आनी त्या संदर्भात ते विशय आसा तो भारत सरकार की आमचे माननीय पंतप्रधान, आमचे तशेंच आमचे होम मिनिस्टर अमित शाह जी आनी गोंय सरकारचे सुद्दां प्रयत्नशील आशिल्ले. आनी वेळ जरी जालो जाल्यार काल रातचें नोटिफिकेशन आयलें. त्यामुळे हे सगळे गजाली जे हांव एज ए ट्रायबल मंत्री ह्या नात्यांतल्यान सगळ्या प्रोसेसांक आशिल्लो, सगळ्या फॉलोअप करपाचें आशिल्लो. म्हणून आज आमी सगळे लिडर जे आसा की आमचे माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांकां थँक्यू म्हणपाक ते मुद्दम आयिल्ले. आनी त्या संदर्भात जे डिटेल जे आसा आमी समजून घेतले, म्हणजे प्रोसेस ज्यो कशी आसा आनी फुडल्यो ज्यो प्रोसेस आसा सादारणशे 2 म्हयन्यांत सोंपूं येता. त्यामुळे ह्या नोटिफिकेशनाचे आमी स्वागत करतात आनी स्वागत करता आसतनाच माननीय पंतप्रधान अमित शाह जी तशेंच आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच आमचे प्रदेशाचे अध्यक्ष दामू नायक हांचे सगळ्यांचे आमी आभार व्यक्त करता. एकदांचो पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचो जो मूलभूत अधिकार आशिल्लो तो भारत सरकारान बाकी सगळ्यांनी तो दिल्लो आसा
आणि जे फुडली प्रोसेस आसा न्ही साधारणशः आत्ता मुख्यमंत्र्यांनी समजून घेतलं मी की फुडली प्रोसेस 2 महिने ते 2.5 महिन्यामध्ये सोंपतलो. जे काय मूलभूत अधिकार दिनात किंवा त्याची प्रोसेस करिना म्हणून ती मुवमेंट अप टू बाळडी आंदोलन पर्यंत जी पळयली आणि तातूंत 2 युवक आमचे शहीद झाले. म्हणजे सगळ्या लोकांनी भरपूर सहकार्य केलं. म्हणजे ती एक दुर्दैवी घटना आमचे 2 तरुण गेले. म्हणजे हांव अशें म्हणन की तांच्या दोगांचे बलिदानाचे प्रचिती म्हणूनच ज्यो आसा न्ही ह्यो गजाली आज आमकां मेळपाक जाय आसा. तांकां कशेंच आमी विसरूंक शकना. आणि त्यानंतर 2012 हांव स्वताक मंत्री आशिल्लो ट्रॅव्हल अफेअर आणि जो आज अनेक स्किमी जे केल्यो की जे अनेक डिमांड आशिल्ले करता आसतना आज हो शेवटचो डिमांड आशिल्लो की तो म्हणजे पॉलिटिकलायझेशन. तो पॉलिटिकलायझेशन म्हणल्यार आसा 2003 ऑनवर्ड जे मुवमेंट आसले वेगवेगळे ऑर्गनायझेशन आपल्या मुवमेंट करतात ते सगळ्यांचे सुद्दां आमी हे फर्स्ट नोटिफिकेशन काडपाक सगळ्यांचे सुद्दां आमी अभिनंदन करतात, त्यांची याद करतात आणि अशेंच सगळ्यांनी आपल्याला कम्युनिटी खातीर एकठांय रावतात. जे नोटिफिकेशन आमी जे डिमांड करताले ते आमी म्हणटाले न्ही फक्त 4 वयचे नोटिफिकेशन सो ते आतां तांच्यांनी हे केल्लें आसा नोटिफाय केल्लें आसा म्हणजे डेट ऑफ अपॉइंटमेंट म्हणटा ती. आणि दुसरी गोष्ट तुमी एक लक्षात घेवपाक जाय म्हणजे जो वर्षभरान हें आसा न्हू तो हें जाल्लो आसा कळ्ळें न्ही डिसिजन घेतलेलें आसा. सो वी वेलकम दॅट. आणि आता कितें आसा लास्ट जो स्टेप जो आसा आता इलेक्शन कमिशनाचे तेंचें काम आसा तें आनी आमचें म्हणणें इतकें नासा कळ्ळें न्ही अजून ते अशें म्हणना आमी विक्ट्री आयलो म्हणून कळ्ळें न्ही. जेन्ना म्हणजे लास्ट हे पर्यंत तो जातलो आनी नोटिफाय जातले खंयचे तेन्नाच आमी म्हणटले की बाबा हे संपूर्ण तो हें आसात जालें सेमान ते कितें प्रोसेस आसतले कळ्ळें न्ही फुडले आतां हें जाल्या नंतर ते तेणी आमकां एक्सप्लेन केल्लें आसा. आता सध्या आमचें कितें आसलें 13 तारखेचो आमचो जो हें आसा आमी एक आमचो आक्रोश जो आसा आमी आझाद मैदानाचेर आमी करपाचो आसलो आनी आमच्या गांवांनी आमच्यो मिटिंग्यो चालू आसल्यो कळ्ळें न्हू. हो तेंकां आतां वता न्ही रिपोर्ट वता न्ही रिपोर्ट केल्या नंतर कळटा बाबा ग्रावंडाचेर कितें चल्लेलें आसा मुवमेंट. सो सरकारचे प्रेशर आपल्याक इम्पॉर्टंट म्हणटा तुमी आसूंकूच जाय. 13 तारखेचें आमचें डिसिजन जावपाचें आसा आतां मेळटलें आमी मेळटलें. मुख्यमंत्र्यांनी कितें सांगलां फाटीं काय ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. एसटी आरक्षण अधिसुचोवणी जारी जाल्या उपरांत गोंयच्या राजकारणात खोदळ पातळ्ळा. खंयचे 4 मतदारसंघ एसटी खातीर राखून दवरले हो प्रश्न आता राजकीय मळार चर्चेचो विशय जाला. आरक्षणाच्या निर्णयाक लागून जायत्या इच्छुक लोकांचे राजकीय गणित बदलू येता. मजगती मंत्री सुभाष फळदेसाय आणि केपेचो आमदार एल्टन डिकोस्टा हांणी पक्ष खंयचोय निर्णय घेतले तो मान्य करतले आणि लोकां खातीर सेवा करप हे तांचे प्राधान्य आसतले अशें स्पश्ट केलां. एसटी आरक्षणाची अधिसुचोवणी जारी जाले उपरांत गोंयच्या राजकारणात नव्या समीकरणाचो खेळ सुरू जालो. आता सगळ्यांचे लक्ष एकाच प्रश्नाचेर आसा खंयचे 4 मतदारसंघ एसटी खातीर राखून दवरतले. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ज्या मतदारसंघांनी एसटी समाजाची लोकसंख्या चड आसा थंय मतदारसंघा खातीर आरक्षणाची शक्यताय आसा. सांगे, केपें, प्रियोळ, नुवें आनी सावड्ड्या मतदारसंघाचो हे वळेरेंत आस्पाव आसा. सावड्ड्या मतदारसंघ राखून दवरल्यार भाजपा खातीर वेंचणूक लडोवपाची तयारी करपी दीपक पावसकर आनी संकेत आर्सेकार हांकां व्हड राजकीय धपको बसूं येता. तेच प्रमाण सावित्री आनी बाबू कवळेकारान फाटल्या कांय वर्साच्या राजकीय कश्टाचेर प्रस्नचिन्ह उबें जाला. बाबू कवळेकारान आपल्या धनगर समाजाक एसटीचो दर्जो मागिल्लो आनी मुख्यमंत्र्यान आश्वासनय दिल्ले. पूण आरक्षणाची अंमलबजावणी जाले उपरांत बाबू कवळेकारान ताची घरकान्न हांच्या राजकीय फुडाराचेर परिणाम जावपाक शकता. मजगती सांगेचो आमदार आनी मंत्री सुभाष फळदेसायान ज्या मतदारसंघांतल्यान पक्ष उमेदवार उबो करतलो ताका तेंको दितलो आनी आपूण पक्षान दिल्ले खंयचीय जापसालदारकी स्विकारपाची तयारी दवरतलो अशें सांगले. जाल्यार पक्षान वेंचणूक लडोवपाची जापसालदारकी दिल्यार आमी ती मान्य करतले आनी पक्षान आमकां हेर खंयचीय जापसालदारकी दिल्यारय आमी ती प्रामाणीकपणान आपणायतले अशें केपेचो काँग्रेसीचो आमदार आल्टन डिकोस्टान सांगत राजकारणात प्रवेश करपाची आपली भूमिका स्पश्ट केली. एसटी आरक्षणाची निमणी वळेरी जाहीर जावचे पयलीं लेगीत गोंयच्या राजकारणात ह्या हालचालींक लागून गती मेळ्ळा. जायत्या इत्सूक लोकांची सपनां धोक्यात आसतना जायत्या जाणांच्या निमतान नव्या राजकीय इत्सुकांचे दारां उक्ते जावंक शकता. आता सगळ्यांचे लक्ष सरकाराच्या निमण्या निर्णयाचेर आसा. विशालकाय भोगता चोडांचो चड काम दिसता म्हाका एसटी महाबसत केले आनीक खरेंच एक सायडीन दुखूय जाता आनी
टायम हो कार्य मेळपाना तेंकां कसोच काम करपाक बिकॉज हे समाज हो जो एसटी भाव जे आशिल्ले आमचे केपेचे हांव बाकीचे उलयना दे वर निग्लेक्टेड बाकीचे कोणी कितें म्हणून आय गिवन देम लायट रोड वॉटर वॉट एवर आय कूड डू फॉर द लास्ट 4.5 years सो आय एम प्राऊड म्हाका एक सायडीन खुशालकाय जाता बट एक दुख जाता कित्याक हेजी जायत काम उरली ती करपाक म्हाका कडेन आनी मुखार मेळपाचें बिकॉज इट वील बी रिजर्व बट डेफिनेटली इफ आय हॅड टू कॉन्टेस्ट इन 2026 or 27 elections आय वूड हॅव वन विथ अ डबल मार्जिन वॉट आय गॉट लास्ट टायम कित्याक येतले भाशेन काम केलें बट गॉड्स प्लेन देव जाणा आनीक ऑल द बेस्ट मे द न्यू लीडर हू कम्स इन केपें एसटी रिजर्वेशन जातलें फायनल स्टेज आनी एसटी हांव कोणूय तरी जो इलेक्शनाक बसलो मागणे आसा उच्च पार्टीचो आय वील ट्राय दॅट आय वील सी दॅट अ काँग्रेस कॅन्डिडेट विन्स इन केपें इट इज माय चॅलेंज आय वील सी दॅट यू विन्स इन केपें म्हाका लोकांनी मत दिलें तातूंत कित्याक हांव मुक्त मनान काम केलां आतां मंडळाचें एक केलां जेन्ना तूं कसलेंय काम धंदो जावं राजकारण तूं बरें इंटेन्शनान जर स्टार्ट करता जाल्यार तें तुजें सक्सेसफूल जाता आमकां हें करतले हांवें भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्र्या कडेन उलयलें आसा की म्हजें जर खंय गरज लागतली जर जायत जाल्यार म्हाका तुमी खंय सांगता त्याच जाग्याचेर तिकेट दिवपाचेर ताचेर हांव लडोवपाक तयार आसा जायना जर जाय जाल्यार संघटन कार्य आसा जावं बाकीचें कार्य आसा तातूंत भितर हांव वावून येतलो कारण हांव फक्त आमदार जावनच कितें तरी हें करतलें अशें कांय ना देशाची सेवा करपाक जाय पार्टीची सेवा करपाक जाय जाल्यार आमकां जी जबाबदारी पार्टी दिता ती पार्टी घेवन वतले सो म्हाका पूर्ण खात्री आसा की पार्टी खंय ना जाल्यार खंय आमकां एकोमोडेट करतली. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. खरेंच काँग्रेसीक आपा वांगडा युती जाय असो प्रश्न अरविंद केजरीवाल हांणी उपरासला. आपान युती करपा खातीर समिती लेगीत स्थापन केला. ही समिती सगळ्या पक्षां वांगडा युती विशीं चर्चा करतली अशें केजरीवालान सांगलें. तशेंच काँग्रेसीन आपाचेर खर टिका केला. ज्या पक्षा वांगडा आपाची युती जातली त्याच पक्षाक लोकांनी मतदान करचें अशें आवाहन केजरीवालान केलां. जाल्यार भाजप हो बिगर डेव्हिल आनी काँग्रेस स्मॉलर डेव्हिल अशें विधान आमदार वेंझीन केलां. ह्या बिगर डेव्हिलाक हरोवपा खातीर स्मॉलर डेव्हिला वांगडा काम करपाची गरज आसा अशें वेंझीचें म्हणणें. Vote for Congress, so it's clear that you are not into for alliance in Goa. वो चाहते हैं क्या आप हमारा करा दो उनसे They have formulated an alliance committee. Even you all have formulated. we have formulated their work with them. Let's see Yeah, what but your happens. statements like this will not. Don't you think it will affect your further? As if their statements are very nice and very healthy statements. वो रोज हमें गाली देते हैं बैठ के. सो आप अलायंस के लिए इंटरेस्टेड नहीं है सीधा? नहीं मैंने तो कहा हमारे वाल्मीकि जर्सन एंड प्रशांत तीन लोगों की कमिटी है. they talk to all the like-minded parties. बट स्टेट लीडरशिप इज सेइंग दैट इट्स डिसीजन बाय द सेंट्रल कमिटी. G20 की बात करते हैं ना यार. पार्टी के ऊपर चुनाव का वोट का बोला तो इसलिए आपके जो गोवा के लीडर हैं वो तो बोल रहे हैं कि अलायंस चाहिए, अलायंस के लिए हम रेडी है. आप बोल रहे हैं क्या लेना देना. मैं G20 की बात कर रहा हूं. कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहिए, बीजेपी तो किसको देना चाहिए? आम आदमी पार्टी को देना चाहिए. लेकिन आम आदमी पार्टी जिस भी अलायंस में होगा उसको देना चाहिए. The Congress has defected several times. That is the truth. Congress has लोकांक त्रासाक लायला. That is the truth. आज बीजेपी is a bigger devil. बीजेपी जो हारयलो जाल्यार हे स्मॉलर लेवल काँग्रेसा हाती घेवन आमकां रस्ता गरज आसा and that is what we want to do. But we are not वेंझी तू cannot keep every time saying we have stayed here for 4.5 years. We have not jumped to the BJP. Why to build up the party credibility? Every time Goans cannot look at us this way. We are here. We are here with a long-term vision. We are here with a vision to provide what you desire. Congress did not do that in the past. Although they did not do that in the past, we are ready to hold their hands. Why? To defeat the BJP. But saying that Congress is sins, Congress is mischiefs, Congress's behavior towards Goans, what they have done in the past, cannot be discarded. That is still there. That is still there. They have made policies to make sure that race markers is been happening what is happening today. Now we all together have to come and make sure to correct their mistakes as well as BJP's mistakes. Message is very clear. We want an alliance. We want an alliance with the good, bad, ugly, everybody to defeat the BJP. भारता खातीर हुस्को निर्माण करपी विधेयक अमेरिकेच्या सिनेटात समन जाला. 88 आड 11 मतांनी हे विधेयक समन जाले. या विधेयकांतल्यान भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगेरी, अझरबैजान या 5 देशांचेर 100% मेरेन टॅरिफ लावपाची तरतूद आसा.
रशिये कडल्यान ऑयल आनी गॅस विकते घेवपी देशांचेर हो दर लावपाचो प्रस्ताव आसा. रशियेच्या तेल उत्पन्नाचेर परिणाम करून झुजा खातीर मेळपी आर्थीक निधी उणो करप हो ह्या विधेयकाचो हेत आसा. ह्या विधेयकाक रिपब्लिकन आनी डेमोक्रेटीक ह्या दोनूय पक्षांतल्या खासदारांचो तेंको मेळ्ळा. तरुण तेजपाल प्रकरणातल्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाक मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी येवकार दिलो. 13 वर्सां उपरांत एके बायलेक न्याय मेळप म्हणल्यार सत्याचे जैत अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्र्यान दिली. ती केस ह्या पर्टिक्युलरली गोंयांत जाल्ली आनी एखाद्या महिला भगिनीचेर कसोच अन्याय जावचो न्हू हाच्या खातीर सरकारान ही केस कंटिन्युअसली फॉलोअप केली. 13 वर्सांच्या उपरांत एखाद्या भगिनीक न्याय मेळ्ळो हो सत्याचो विजय आसा. हो ताका मेळ्ळा तो एका म्हणजे भयणीक मेळ्ळो न्याय आसा, योग्य न्याय तिका मेळ्ळो म्हणूनच सरकारान ही कंटिन्युअसली फॉलोअप केला. हांव खरोखरूच म्हणजे तिकाय बी म्हणजे एखादो कन्सिस्टंटली 13 वर्सां एखादो फॉलोअप करप हांव म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंट आनी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्युशन हांचे खूब खूब अभिनंदन करताच. बट त्या बरोबर कन्सिस्टन्सी ही विक्टीम आशिल्ली तेणी फॉलोअप केला, आमच्या बरोबर रावली ह्या केसीत. ज्या खातीर केस करताले तिकाय बी हांव खरें म्हणजे सॅल्यूट करता. पावस सैमाची सोबीतकाय अणभवपाचो वेळ, पूण होच काळ चड करून निश्काळजीपणाक लागून घातकी थारता. सत्तरी तालुक्यांतल्या सावड्डे पंचायतींतल्या तोणीर कजरेधाट न्हंयत कॉलेजीचो एक विद्यार्थी बुडून मरण आयिल्ल्याची बातमी मुखार आयली. हे घडणुकेक लागून धोक्याच्या पर्यटन थळाचेर सुरक्षेचो प्रश्न परतून मुखार आयला. सत्तरी तालुक्यातल्या सावड्डे मर्यादेतल्या तोणीर काजरेधाट न्हंयत कॉलेजीचो विद्यार्थी बुडून गेल्ल्याची बातमी सध्या मुखार आयला. या नदी तोणीर लोकांक बुडून मरण आयिल्ले. प्राथमीक म्हायती प्रमाण सुमार 25 विद्यार्थ्यांचो पंगड पावसाळी ट्रेकिंगे खातीर हांगा आयिल्लो. त्या वेळार एक विद्यार्थी न्हंयत भितर सरलो, पूण उदकाची खोलाय आनी खर प्रवाहाची म्हायती नाशिल्ल्यान तो उदकांत व्हांवून गेलो अशी म्हायती मेळ्ळा. हे घडणुकेची म्हायती मेळो बरोबर उजो पालोवपी दळ आनी पुलीस रोखडेच घडणूक थळार धांव घेत सोद वावर सुरू केले. विद्यार्थ्याची वळख आनी तो खंयच्या महाविद्यालयात आसा हाची अधिकृत म्हायती अजून उजवाडाक आयली ना. मजगती पावसाच्या दिसांनी तोणीर काजरेधाट न्हंयत बुडून जायत्या जाणांक ह्या नदी मरण आयला. उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान आनी नेटान प्रवाहाक लागून ही सुवात सामकी धोक्याची आसा हे परत परत उजवाडाक आयला. मजगती ह्या घडणुकेचेर आळाबंद हाडपाक सरकारान खर पावलां उबारपाक जाय. कायमस्वरुपी सुरक्षा व्यवस्था, शिटकावणी चिन्हां, धोक्याच्या सुवातेर आडखळ आनी निरीक्षण प्रणालीची मागणी परतून एक फावट वाडपाक लागल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आठ ऑगस्टाच्यान पावस कमी पडपाची शक्यताय आसा. आतां मेरेन सुमार 50 इंच पावसाची नोंद जाल्ल्याचें कळटा. अंदूच्या वर्सा सरासरी 32 ते 34% पावस कमी आशिल्ल्यान उदकाची पातळी कमी आसा. फुडल्या 48 वरांत ढगाळ वातावरण आसपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायला. मडगावच्या एका पेट्रोल पंपाचेर लायिल्ल्या पोस्टराक लागून नवो वाद सुरू जालो. रायफलाच्या फोटो वांगडा मोदी ने मरवा दिया अशा विधाना सयत आशिल्ल्या ह्या पोस्टराक लागून वाठारांत बोवाळ जालो. मजगती गोमंतक टीव्हीच्या ब्रेकिंगाची दखल घेवन पुलिसांनी रोखडेच घडणूक थळार वचून पोस्टरां काढली. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास चालू आसा. ह्या प्रकरणात संबंधित अधिकारी कितें कारवाय करतले हाचेर नागरिकांचें लक्ष आसा. मडगावच्या गोमंत विद्या निकेतनाक ऑपोजीट जो पेट्रोल पंप भारत पेट्रोल पंप आसा ताच्या पेट्रोल पंपाच्या खांब्याचेर आज एक कॉन्ट्रोवर्शियल पोस्टर लायिल्लो दिसलो. हे पोस्टराक बरयल्लें आशिल्लें मोदी ने मरवा दिया आनी सकयल AK-47ची इमेज आशिल्ली. तो पोस्टर जो आशिल्लो हो खांब्याच्या चारी वटेच्यान ताणी मारिल्लो. पेट्रोल पंपार काम करपी लोकांक विचारलें हो पोस्टर कोणी मारिल्लो, ते म्हणटात आमकां खबर ना, केन्ना मारिल्लो खबर ना. पूण आज हो लोकांचो एक हांगा केंद्रबिंदू जाल्लो आनी त्याच बरोबर हाका लागून खुबशी कॉन्ट्रोवर्सी जाली. मेन म्हणजे हाची कॉन्ट्रोवर्सी कित्याक लागून जाल्यार वादग्रस्त कित्याक जालो जाल्यार ही जी काळी इमेज दाखयल्या पोस्टराचेर ती AK-47 गन ताका लागून ही कॉन्ट्रोवर्सी सुरू जाली.
आम्ही जेन्ना ही स्टोरी ब्रेक केली म्हणजे पोस्टर ब्रेक केलो तेन्ना पुलिसांक जाग आयली, पुलीस हांगा आयले आनी तांणी तो पोस्टर सगळी जे लायिल्ली तितले पोस्टर पिनून उडयले. सरकार सगळी यंत्रणा तांकां हवी आसा म्हणजे CID युनिट आसतले, LIB युनिट आसतले, मडगांव पुलीस आसतले ते हांगा पावून ते आतां हाजी चवकशी करतात अशें दिसून येता. लोक स्टाफाक जर विचारले ते म्हणटात आमकां खबर ना कोणें लायलो आनी केन्ना लायलो. मे बी काळखाचो रातीचो लावन गेलो आसतलो आसपाकूय शकता. सो पुलीस आतां हांगा कसो तपास करता तें पळोवपाक जाय. कोणें लायला ताका धरपाक शकतात काय तेंय पळोवपाक जाय. कारण हातूंत भितर जरी क्लियर नांव नसलें प्रायम मिनिस्टराचें तरी नांव आसा मोदी ने हमको मरवा दिया एक वेळ आसपाक शकता. कारण खूब जाण प्रोटेस्ट करतात सद्याक इथनॉल पेट्रोलाक लागून ताका लागून हो लावपाक शकतात. जे गन तातूंत भितर वापरला ताका लागून हो चड कॉन्ट्रोवर्सीक आयिल्लो आसा. पोस्टर जो आसा तो कॉन्ट्रोवर्सीक आयिल्लो आसा. आतां पुलीस कसली खंयची CCTV आधाराचेर ताका धरतले काय ना हो प्रश्न आसा. म्हणटा तुमी खातीर मडगांवचें नांव बरोबर. एसटीच्या आरक्षणावयल्यान गोंय भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान काँग्रेसीचेर खर टिका केला. काँग्रेस सरकाराच्या काळात एसटी समाजा खातीर ठोस पावलां उबारूंक ना. भाजपा सरकाराच्या कामाचेर आतां काँग्रेस प्रश्न उपरासता हें खरेंच दुर्दैव. जाल्यार सगळ्या गजालीक एक योग्य वेळ आसता. दर एक निर्णय थारायिल्ले प्रक्रियेंतल्यानूच जाता अशें दामू नायकाचें म्हणणें. केंद्र सरकाराचे आणि त्याच बरोबर राष्ट्रपतीजी आणि गोंय सरकाराचे अभिनंदन. एसटीक रिजर्वेशनाचे नोटिफिकेशन आयले आणि संपूर्ण गोंयान आणि एसटी बांधवा भितर खोशेचें ल्हार जें आसा तें ल्हार सगळे पातळ्ळे आणि तांची जी मागणी आशिल्ली ती मागणी तांची फळादीक जाता. 2003 भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आशिल्लें सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर त्या वेळाचेर खरें म्हणल्यार ह्या भुमिपुत्रांक न्याय दिवपाक सुरवात जाली. 2003 तांकां स्टेटस मेळ्ळो आणि दुर्दैवान 2005 ते 2012 पर्यंत आमचें सरकार नाशिल्लें, काँग्रेसचें सरकार आशिल्लें. ते 7.5-8 वर्सां ते काँग्रेसच्या सरकारान भितर कांयच तातूंत भितर प्रगती जावना. नाही तांच्यांनी त्या एसटी खातीर कितें करपाक जाय तेंय करूना तें सरकार आसतना. आनी त्या वेळाचेर तांकां उठाव करचो पडलो. तांच्या मागण्याक लागून तांकां रस्त्यार येवचें पडलें आणि त्याच बरोबर तांचे दोग जाण बाबडे हुतात्मेय बी जाले. तांकांय ही खरें म्हटल्यार ह्या निमतान ही श्रद्धांजली. पण ह्या इलेक्शन आमच्या 2027 आता मागीर हितून पासून ते रेडी जातले दिसता. रिजर्वेशन जातलेच न्ही, डेफिनेटली जातले. कारण त्या प्रक्रियेंतल्यान थोडो इल्लो कितें भाग उरला तो भाग आसा तो ते रुल्स भितर तो सगळो जातलो. केपेच्या पोपचंद शाळेमुखार WID खात्याचें काम अर्देकुटें आशिल्ल्यान विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचो प्रश्न मुखार आयला. पावसाक लागून शाळेमुखार आशिल्लो रस्तो आनी वाठार चिखलान आनी खड्ड्यांनी भरिल्ल्यान विद्यार्थ्यांक, पालकांक आनी कर्मचाऱ्यांक व्हड त्रास सोंसचे पडटात. तशेंच हेर प्रश्नांनी रेवाडो घातला. पालक आनी शाळा वेवस्थापनान WID खात्या कडेन बेगोबेग दुरुस्ती करपाची मागणी केल्या. रस्ते तुमी चोवपाक शकताय. थिंग सगळे अशें कोण फोणकूल पळय आनी भुरग्यां सामकें एकट्यान पेरंट्सां बीन स्कुटर बीन कोण घेवन येताय तांकां ल्हान भुरग्यां आसाय प्रायमरी टू प्री प्रायमरी टू 10th पासून हिंगा आहा स्कुलां भुरगीं. सो एकट्यान हिंगा सामकें फोणार पडलो तेंकां तें पॅच वर्क कर म्हणल्यार ते बिस्ते होडी घालून गेले आनी तेणें कांय केलें ना. सो ही होडी पासून आतां हांव बायक घेवन येयला हिंगच्यान आनी चोयल जाल्यार हिंगा सारकें हालताय आजून पासून. मागीर तेणी सारकें पॅच वर्क पासून सारकें मारनाय. आनी कितलीं जाणां हांव हेच्या घरा रावता सायडीन 2 फावटी पेरंट्स हिंगा पावस येयले जाल्यार सामकें हिंगा उदक भरता. 2 फावटी पेरंट्स भुरग्यांक येवन पळय आनी आमी चोयला हिंगा पडटाय ती. सो ताका लागून मातशें तेणी चोवपाक जाय हिंगा. कित्याक स्कुलां इतू सारकी बिजी रोड म्हणल्यार जाता. कित्याक मॉर्निंग आफ्टरनून पासून लोक व्हरपा येताय सामकें भुरग्यांक त्रास जाता येवपा वचपाक. हांव पेरंट्स स्कुला मुगे बाय येता आनी पावस सुटरी आख्खो सगळ्या उदक बंद दोनी सायडीनी चिकण जाता आनी भुरग्यांगे ड्रेसाची सगळी उदक उसळून पडटा. आनी प्लस फोणकुलांतलो चिकून 1-2 फावट कोण तरी पळोवनी हांवें कळना फोणकुलां उदक भरतरी कितें हें जातलें.
आमची मुगे मागणी आहा जातली तो बेगीन मातशें आमकां तो मेन स्कुला पळोवपा रोड आहा तो सारको प्रॉपर करून दिवचो. आणि दुसरी म्हणल्यार भुरगीं सगळीं वयताय फर्स्ट टू ते हिंगा कितली हजारांनी भुरगीं वयताय. आतां वॉल व्हडलो आहा दिसली पडटली दोनूय सायडीन. आतां केन्ना कसो पडलो जाल्यार मागीर कितें जाता तें तूं पयलींच जाय. सो एक्शन पयलीं घेवपाक जाय. कितें जाच न्हू पयलें म्हणजे भुरग्यां मागीर कितें जालें म्हणटरी म्हूण जायना. सो पयलें मातशें कितें एक्शन घेवन गव्हर्मेंटान मातशें तें करचें म्हण आमगे मागणी मातशी. हालीं काम केल्लें WT आपणाक तांचे कॉन्ट्रॅक्ट आला तो काबार केलो तेमी आनी हिंग चोवपाक शकता सगळे आख्खे डिझास्टर कोण सोडला स्कुला मुखार. समज आनी खूंय जाल्लें आमकां कांय प्रॉब्लम नासलें. स्कुला मुखार खूब जण स्कूल आमगे केपेंचे हिंगा हजारांनी भुरगीं शिकताय. आतां हजारांनी भुरगीं शिकताय हिंगसर स्वतः पण चलोन येताय. आख्खे हिंगा गाडी येता तातूंत तांच्या आंगाचे उदक खुद हांव पेरंट्स ते स्कुला मुगे चोर शिकता आनी एक फावट मुगे चोडानूय कंप्लेन केल्लें म्हाका पापा आपणाचें उदक पडलें म्हण आनी ते स्कुलान बसून आसले भितर आनी आख्खो पिरियड ते स्कुलान भितर आसता मागीर भिजोन. सो मुगे इतलें WRTन हें काम अद्दुपार सोडपा न्ही. हें काम आहा तें WRTन काबार करपा जाय आसलें. आतां काबार करूना WRTन आतां हिंगा डिझास्टर कोण सोडला. हिंग चोवपाक शकता तुमी मुजे सायडीन रायट सायडीन वॉल मोडलो आहा. आतां फाल्यां हिंग समज भुरगीं चलोन वयताय फाल्यां समज भुरगीं समज पडले सकयल ओ कोसळोन समज सकयल गेले जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल हेजो. गव्हर्मेंट एज रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता हेजे ते गव्हर्मेंटान सांगपाचें. आनी समज सीएम समज आमगे आवाज समज आयकोता हेजेर स्ट्रिक्टली एक्शन घेवपाक गरज. कित्याक आमी ऑलरेडी लेटर केलो आहा पेरंट्सान ऑलरेडी लेटर केलो WRT लेटर केलो आहा. सो आमगेले स्कुलां उणें 1000 मोर देन 1000 भुरगीं शिकताय स्कुलां. आनी हिंग चोवपाक शकता तुमी दोनूय सायडीन आतां मदीं रस्तो हिंगा कॅनल आहा कॅनला वयर रस्तो आहा थिंगा वॉल आहा ते वॉल दोनूय वॉल मोडलो आहाय दोनूय वॉल. आनी केन्ना ती सकयल पडत ती सांगूं येना. आनी मुगे इतलें मागणें हें जें उदक भोंवन उत्ता हिंगा WRT हेजेर नदर घालचें आनी हें क्लियर करपाचें. जाता तितले बेगीन आमकां हेजेर सोल्युशन जाय. फादर हांगा जे तुमचे बसीस ना जाल्यार पार्किंग एरिया आसा ती WRT एरिया पूण खंय तरी तेंगे काम आसलेलें तें काम करून तेणी तें अर्देंच सोडलां. हो इश्यू सद्या तुमकां त्रास करता स्कुलाक. भुरग्यांक मातशें त्रास जाता ट्रॅफिका किंवा गाडयो भायर येता तेन्ना मातशें भुरग्यांक ती येता प्रॉब्लेम जाता. उदक व्हरता हांगा उदक वता भुरग्यांची उसळटा उरता. आतां तुमी हे बद्दल WRT सांगलें पेरंट्सांक फुडें काडलें. ओके. आनी कितें इश्यू कितें प्रॉब्लेम पार्किंगाचो उदक भरून रावता मागीर ताणें सांगून मागीर ताणें म्हणपाक सकाळच्या खबरो बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. ये मेरा प्लेसमेंट और ये पारुल यूनिवर्सिटी के टॉप प्लेसमेंट्स. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो.